काँग्रेसीचे पणजेचे अल्पसंख्याक मेळाव्याक राष्ट्रीय फुडारी प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार पावले, मात प्रतापसिंह राणे सोडल्यार एकलोय आमदार दिसलो ना। अल्पसंख्याकांक गोंयांत 10% आरक्षण दिवचे म्हूण काँग्रेसीचे अल्पसंख्याक फाट्याचो प्रदेश अध्यक्ष सैफुल्ला खानान हे मेळाव्यांत मागणी केली। अल्पसंख्याक आयोग 3 म्हयन्यां भितर नेमलो ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी सैफुल्लान दिली। लोकसभेची वेंचणूक तोंडार आसा। 5-6 म्हयने उरल्यात। काँग्रेसीच्यो सगळ्यो संघटना कामाक लागल्यात। काँग्रेसीन पणजे आझाद मैदानाचेर मेळावो घेतलो। मात वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक जाग आयल्या अशें दिसूं नये म्हूण सुभाषान पयलींच खुलासो केलो। मायनॉरिटी कम्युनिटीचे जे लोक आसा तांची म्हजी एक नम्र विनंती की आमी ही बैठक जी आसा किंवा मेळावो जो आसा ते इलेक्शनाक लागून न्ही। इलेक्शन आसतलें एप्रील आनी मे म्हयन्यांत आणि तेव्हा आम्ही आमचे खासदार कॅन्डिडेट जे असतात पहिले काँग्रेस पार्टीचे ते काँग्रेस पार्टीचे खासदार आम्ही घेऊन येतो, कॅन्डिडेट घेऊन येतो। महाराष्ट्राचो मंत्री आरिफ खान म्हणटा अल्पसंख्याकांक वयर काढल्यार काँग्रेसीनूच। माइनॉरिटी कमीशन तक बनाने का काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से माइनॉरिटी के लिए इंसाफ मिले ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए। काँग्रेसच अल्पसंख्याकांक खातीर वावुरता आणि देशात एकवट हाडू शकता अशें खासदार सार्दीन म्हणटा। गोंय राजकारण सारखे असले आणि देशात तो एकवट आसतलो, फकत एकच पार्टी आसा आणि ती जावन आसा काँग्रेस पार्टी आणि दुसरी पार्टी ना। अल्पसंख्याक आयोग नेमपाक सरकाराक 3 म्हयन्यांचो प्रास दिला। अगर 3 महीने के अंदर माइनॉरिटी कमीशन अगर नहीं बना तो सैफुल्ला खान भूख हड़ताल पे खड़ा हो जाएगा। काँग्रेसीच्या ह्या मेळाव्यात पक्षातल्या 9तल्या 8 आमदारांनी पांय दवरलो ना। खासदार सार्दीन आणि प्रदेशाध्यक्ष शिरोडकरा बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन मात येवन 4 उतरां उलयली कि हमारे माइनॉरिटीज के लोग जो हैं उनको पढ़ाई करने के लिए जो आर्थिक दृष्टि से दुबले होते हैं उनको तो पढ़ाई के लिए कोई स्कॉलरशिप देना चाहिए, क्योंकि उनको जो किसी का भी विकास होना है तो सबके साथ माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब साथ में रहना है। गोवा एक सुंदर प्रदेश है। देवेंद्र गावकार, प्रुडंटा खातीर। मडगांव मोती दोंगरावेले सुलभ शौचालय आणि भोवतणची परिस्थिती प्रुडंटान उक्ताडार हाडले उपरांत कांय दिसां भितर सुलभ शौचालय आणि शौचालय सारखे करपाचें काम चालू केलें। गटाराचे पायप फुटिल्ल्यान फाटले कितलेशेच दीस मोती दोंगरार सगळ्याक घाण जाल्ली। सुलभ शौचालयाचे अधिकारी कांयच करिनाशिल्ले, मात प्रुडंटान रिपोर्ट हाडटकीच कांय वरां भितर गटाराचे लायनीचें काम चालू जालें। हो प्रुडंट इम्पॅक्ट। मोती डोंगर आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाची जाल्ली अवतिकाय प्रुडंटान लोकां मुखार हाडिल्ली। सुलभ शौचालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकाराची नोंद घेवन रातोरात काम चालू केलें। प्रुडंट मिडियान जी न्यूज दाखयली राती 8 कोंकणी खबऱ्यो, त्याचो इम्पॅक्ट म्हाका हांगा मोतीर आमकां दिसपाक लागलो की रातोरात तेंच्यांनी 11:30 तेंच्यांनी येवन काम स्टार्ट केलें सुलभवाल्यांनी, आनी आतां तेंच्यांनी म्हटलां की 2 दिसां भितर आमी कंप्लीट करतले म्हणून। तेंच्यांनी पयलीं म्हटलं तो सिवेजीचो पायप आशिल्लो तो सगळो फुटलेलो, तो आतां तेंच्यांनी रातोरात हे करून सिवेजीचो पायप घातलेलो आसा। दुसरें त्या वटेन ती सिवेजी ओपन आसताली, ओपन हें आशिल्लें, ताका आयज तें सामान थोडें हाडपाक गेलां तें घालून कंप्लीट करता म्हणून सांगलें। तेंचे हायर ऑथॉरिटीज येयल्ले सगळ्यांनी चॅक करून गेल्या, तेंच्यांनी इतलें आश्वासन दिलें की आमी 2 दिसां भितर कंप्लीट करता। आमी प्रुडंटाक थँक्यू म्हणटात की तांच्यांनी आमचो आवाज आहा तो त्या हायर ऑथॉरिटी पर्यंत पावयलो, सगळ्या जनते मुखार पावयलो, त्या खातीर हांव तांचे आभारी। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट। सरकारान फोंडें शाराचे उदरगती खातीर मास्टर प्लॅन तयार केला। हे येवजणे खाला फोंडें शारांत 3 फ्लायओव्हर बांदतले। लोकांनी हो प्लॅन पळोवन आर्किटेक्ट के.डी. सादले कडेन सुचोवण्यो दिवच्यो अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान मागला। क्रांती मैदानाचें काम करपाचें सरकारान थारायलां। फोंडें शार आणि भोवतणच्या 3 ग्रामपंचायत वाठाराच्या उदरगती खातीर सरकारान मास्टर प्लॅन तयार केला। फोंडें शारांतल्या येरादारी वेवस्थेतूय बदल करपाचो आसा। ह्या प्लॅनात 3 फ्लायओव्हर आसा। वन फ्लायओव्हर विल स्टार्ट फ्रॉम मारुती टेम्पल फुडें जे आमचे फायर स्टेशन आसा, जो नालो आसा तातूंतल्यान डायरेक्ट हांगा येतलो ऑन नाला। सेकंड फ्लायओव्हर विल स्टार्ट फ्रॉम शांतीनगर टू बस स्टँड, आनी थर्ड फ्रॉम
आमचो जी सेंट मॅरीज कॉन्वेंट आसा ते अप टू विठोबा टेम्पल जावन मुखार येता. हे करपा फाटलो उद्देश इतलोच आसा जो ट्रॅफिक भायले भायर येता तांकां डायरेक्ट येवपाक जाय तांचे खातीर केल्लें आसा. फोंड्यांतल्या क्रांती मैदानाची सुदारणा करतले. ह्या कामाचो बुन्यादी फातर 18 डिसेंबराक बसयतले. 18 तारखेक सांजचो फावंडेशन स्टोन आसा मुख्यमंत्र्याच्या हातांत. त्याच दिसा सांजचे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन जो आसा पुणे शहराचो तो आमी लोकां मुखार दवरतले. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.